काहीतरी चुकीचो गैरसमजान ते मतभेदाचे नाव पसरले आसा. तशे एकमेकाच्या संदर्भात त्यांचे उलोवपाचे पयलीं तशे उलयताले, पण आता पार्टीतले ज्या वेळाचेर काल म्हाका एक जाणांनी विचारलें तशें ते मंडळान बी तसलो कसलो ठराव बी कांय घेवना आणि तशें कांयच तशें घडलेलें ना. हे जाणे पळय दिला पळय न्ही ताका विचारा तुजे कडेन कितें एविडन्स आनी कितें आसा तें विचार. कारण तशें कांयच घडूना. पार्टीन एक बरी शिस्त आयिल्ली आसा. पार्टीतलो प्रत्येक जण कोण आतां कॅन्डिडेट कोण तरी आपापल्या हातून भितर आसा ते कोण तरी आपापल्या हातून उलयतले आपूण बरो आनी तो बरो हें उलयतलो कारण तो राजकीय हें आसा. पण एक शिस्तीक अनुसरून येणाऱ्या दिवसान तांचेर योग्य ते कितें आसा ते आमी हें करतले. तुम्ही आता बरोबर तुम्ही आता इतले कष्ट करून पार्टी वयर काढला. तुम्ही तर म्हाका दिसता एकदम सुरवाती काय खूप तुम्ही कठीण घेतल्या, बट आता अशे तरेचे मागीर आता न्यू कोण येता आणि आपली आपली विधानां करता हेंकां शिस्तीन हाडपा खातीर कितें आसतले प्रयत्न तुमच्या कडल्यान? खूप गजाली आसा. नवीन आशिल्ल्याक अजून पार्टीची ओळख ना. पार्टीचे नियमीत वर्ग असतात, पार्टीचे सत्रां असतात. त्या सत्रांनी तांच्यांनी सगळ्यांनी भाग घेवपाक जाय. पार्टी आपसूक तांच्यांनी भितर एक्सेप्ट करपाक जाय, ती विचारधारा एक्सेप्ट करपाक जाय आणि ती करपाक मागीर थोडे जाणी दीस वतले नवे आयले तांकां. रोखडेच कोण तरी आयलो तोच रोखडोच तातूंत भितर हें जायना, थोड्यांक वेळ लागता. अशे आसात आमदार कितले जाण जे पयलीं 2017 बी आयले हळू पार्टीच्या हातून भितर ते शिस्तीच्या हातून भितर रुळपाक लागल्या. बरी गजाल ती. आणि एकूण जो पूर्वीचो कार्यकर्तो आसा ताकाय तीच अपेक्षा आसा ती जातली. सगळे आमी करून घेतले. पण ह्या सगळ्यांचो इफेक्ट सदींच कार्यकर्त्यांच्या कार्यकर्तो पक्षाचो पळय आसता पार्टीचो ताका सक्षम आसता ताका हाजे इफेक्ट तसो हें जायना. तो काही गजालीचेर नाराज जाता. इफेक्ट म्हणजे नाराजगी आसता. अरे तो कितें उलयता, ताणें कित्याक हें करपाक जाय. पार्टीचे एक ध्येय धोरणान राव म्हणून ताजी इच्छा आसता. बरोबर आसा न्ही. म्हजी तीच आसा इच्छा. पण कितें आसा केन्ना केन्ना काही वेळाचे स्लीप अप किंवा काही अचानक उलोवन सुटता किंवा राजकीय आपले हाका लागून एक विधानां करता सनसनाटी लागून. पण ती विधानां तांच्यांनी हळूहळू करची न्ही म्हणून ताचो प्रयत्न. येणाऱ्या हातून ह्या 2027 पर्यंत अनेक गोष्टी मार्गाक लागतल्यो. खुबश्यो गजाली निवळ जातल्यो. पार्टी व्यवस्थितपणे ह्या हातूंतल्यान भितर आसा ती एक बऱ्या हातूंतल्यान भितर वता हे तुमकां सगळ्यांक दिसती पडटा. उमेदवार कोण दावो करचो न्ही म्हणटा तुमी. आपण उमेदवारी खातीर दावो करचो. लोकशायेन भितर आपूण रावतलो हें रावतलो हें इच्छा आसता पळय ती सगळ्यांकच आसता. कोणी ना म्हणना. फाल्यां तुका विचारल्यार हांगा खाली आसा आपुणूय रावता म्हणटलो तूं. कांयच ना. ह्या पार्टीन पयलीं कोण नाका 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 म्हणटाले. आता कितें आसा केंद्रान हांगा हे पार्टी सगळे घट जाल्या. ती फळां सगळ्यांकच जाय. पण त्या खातीर जाणी जाणी त्रास काडिल्ले आसा आनी उदक घालून येदो व्हडलो जो वृक्ष शिंपला तांकां आमी याद करतात. आयज तुमी पळयला शिस्तीन सगळे पार्टीच्या स्थापना दिवसान आमी तिसवाडी पुरते पयले सगळे तिसवाडीचे सगळे आमदारी हांगा हजर आशिल्ले, कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. 4च जाण कोण तरी आयले आनी फुलां घातल्यान गेलो असो प्रसंग ना. कित्याक ना कारण शिस्त आयिल्ली आसा. 10:30 आमी कार्यक्रम सांगिल्लो आणि 15 मिनटां अशी तशी म्हणिल्ली आणि बरोबर आमचो त्या बरोबर त्याच वेळाचेर तुमी जाणात पळयला 11 म्हणल्यार 11 डॉट 11 कार्यक्रम सुरू जाला. तुमी पत्रकार मातशें वयर 10 मिनटां 15 मिनटां गेली आमकां फ्लॅग लावपाक आनी तातूंत पुष्पांजली आनी हेजें करपाक. सो शिस्ती कडेन कोणूच कॉम्प्रोमायज करना. इवन मुख्यमंत्र्या पासून सगळो सामान्य कार्यकर्तो बसून सुद्धा टायमार डॉट हजर असता. हाजी उदाहरणां ही फाटले सगळे मेळावे काडून पळया. फक्त पणजेचे आमदार ना आउट ऑफ हें आसा सांगलें आउट ऑफ गोवा आसा ऑर इंडिया आसा. म्हाका आउट ऑफ हें आसा. बाकीचे आशिल्ले जेनिफर मच्छरात आशिल्ले, राजेश फळदेसाय आशिल्लो, रुडॉल्फ आशिल्लो. तुमी पळयला न्ही सगळे. ही शिस्त जाल्या पार्टी एका लायनीन सगळे आयिल्ले आसा आनी आमी स्वागतय करता.